म्हज्या बोमोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू बळकाच्या भक्तिकानो, आमकां सगळ्यांक भाग्यवंत जावंक आपयलां आनी भाग्यवंतपणाची रीत आमकां सोम्यान सांगून दिल्या. ती भाग्यवंतपणाची वाट जेजून दाखयल्ली खुर्साच्यो शिरवाट. भाग्यवंतपणाची वाट माया मोगाची वाट. ती भाग्यवंतपणाची वाट हेरांक बोगसूंची, हेरांचें बरेंपण पळोवन आपणाकच खाली करची, ती विरक्तपणाची वाट. ते वाटेन आमकां चलोवंक सोम्यान आपयलां आनी आपुणूय तेच वाटेन चलचो देव म्हणून ताणें आज त्या ज्योतिशांक परगटणी केली, ह्या आपणाचीच वळख तांकां करून दिली आनी ते वाटेन चलोवंक ते फुडें गेले. भोवून बिडीनो, आमी ही वाट कशी चलची ह्याच काणयेंत हांव न्हू 5 हंत आमकां थंयसर दाखयल्ले आसात आनी ह्या 5 हंतांनी आमी केदोळा चलता तेदोळा आमी जेजू बरी जावन आमचीच परगटणी, आमची एफिफानी आमी करयेत. जेजू आज ताची परगटणी, ताची वळख आमकां दिता. आमी ताचे बरी जावन आमची वळख हेरांक दिवंक, आमी सोम्याचे शिस्त म्हूण हेरांक दाखोवंक. तुमच्या मोगाद्वारी तुमी म्हजे शिस्त म्हणून दाखया म्हणून सोम्यान आमकां सांगलां. आमी ह्या हंताक कशें पावचें, ह्या मोगाच्या, विरक्तपणाच्या, बोगसण्याच्या वाटेन आमी केदाळा चलता त्या वेळार आमी सोम्याचे शिस्त म्हणून दाखयता आनी तें करूंक हांगासर ह्या काणयेंत 5 हंत आमी पळयता आनी त्या 5 हंतांचेर थोडो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें हे तेग ज्योतिशिया, तेग विज्ञानी, हे तेग राय, ते कितें करतात, ते वयर पळयतात. आमी ल्हान आसतना आमकां सांगलां सकला पळोवन चल पुता, वयर पळयता कित्याक म्हणून, न्ही गे, वयर पळयल्यार आमी पडटा. आमी सकला पळोवन चलचें सोमा. पूण अत्मीक रितीन पळयतना आमी केदाळे वयर पळोवचें. वयर पळोवचें म्हळ्यार कितें, वय देव आमच्या लागीं उलोवंक सोदता. देव आमकां हर एक घडये, हर एका वाटेन, हर एका व्यक्ती द्वारे या हर एका गणिता द्वारे कितें सांगूंक सोदता. ताका कान दिवचें. आमच्या अत्मीक जिणेंत आमी जागे रावचें, चतूर रावचें. आमी केन्नाच न्हिदोन पडचें न्हय. चोर राय वसंत काळार झुजोंक वेच्या वेळार दावीद राय घरा न्हिदोन पडलो आनी त्या वेळार ताणें पातक केलें. ते आपोस्तल गेत्सेमनी म्हळ्यार न्हिदोन पडलेल्या वेळार जेजून तांकां जाग येयला आनी म्हळें जागे रावा, कित्याक म्हळ्यार तुमकां तुमचो दुस्मान केदाळा धाड घालूंक येता म्हणून कळीत ना. वय आमी अत्मीक जिवितांत केदाळे चतूर रावचें, वयर पळोवन रावचें म्हळ्यार जागे रावचें. ते जागे रावले आनी त्या देखून त्या तेगान ज्योतिशांक मात्र ते तारून दिश्टीक पडले, उरल्यांक दिश्टीक पडोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार उरल्यांनी वयर पळोवंक ना. ते सकड आमचे बरीच सकलाच तांच्या साद्या जिविताचेरच तांची दिश्ट आसली कोणना. तांचें सादें काम करूनच ते रावले. देवान दिवच्या त्या विशेष संगतेक या त्या विचित्रांक, त्या विशेष घडितांक तांणी पळयलें ना, देखलें ना आनी त्या देखून तें तार या ते नेकेत तांकां दिश्टीक पडलें ना. बरें दोळे उक्ते करूनच रावल्यार पुरोगी, वयर पळोवनच रावल्यार पुरोगी. पवित्र पुस्तकान सांगलें आसा, तुमी कित्याक वयर पळोवन रावल्यात? गलिलयाच्या मनशानो, वसा सोम्याची सुवार्ता परगट करा. जेजू सर्गार चडलेल्या वेळार हें एक वाक्य थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. तुमी कित्याक वयर पळोवन आसात? वयर पळोवन आसल्यार पावना. हे तेग आपोस्तल आनी एक पोवटी आनी एका गुड्यार आसले. जेजू रुपांतर जाल्ल्या त्या गुड्यार आनी ते जेजूकच पळोवन आसले. आनी पेद्रू म्हणलो आमी हांगाच रावया, बरें जाता हांगा. आनी त्या वेळार जेजून कितें म्हळें ना, सकला देवया, वयर पळोवन रावा नाकात. आमी सकला देवचें, वयर पळोवचें, सकला देवों, न्ही गे. सोमी केदाळे कोणाक तो विंचता, कोणाक ताचें दर्शन दिता, कोणाक ताचो मोग दिता, कोणाक तो ताची वळख करून दिता, तांकां सगळ्यांक तो धाडटा. तक्षण तो तांकां धाडटा. खाली म्हण एक मिसावन दिवन वचा म्हणून तांकां धाडटा. वय आमी वयर पळयचें,
वयर पळोवन जाल्या उपरांत कितें केलें ह्या ज्योतिशांनी तें दुसरें मेळ तांणी तांची ती आशा कार्यागत केली, ते कार्याक देंवले. आशा मात असल्यार पावना, ती आशा आमी आमच्या कार्यांनी कार्यागत करूंक आसा. ते कामाक देंवले. पळया ह्या दिसांनी आमकां पयण करूंक सुलाब. थोडे फुडें आमच्या लागीं कारां आसात जावंक पुरो, बसणार येता, ट्रेनार येता, थोडे फुडें आमी विमानार एका जाग्यातून आनी एका जाग्याक किणां भितर वचून पावता. पूण आदल्या काळार पयण तितलें सुलाबाचें न्ही, भिरांतेचें. थोडी फुडें पयण करतना ते व्हील बरोवन येताले खंय, तांचे आस्तानी सकड बरोवन दुसऱ्यांच्या नांवार बरोवन ते वेताले, कित्याक म्हळ्यार पाटी येवनचो संभव नासलो. तितली कश्टांची ती वाट बसांकारांनी कांय नासली. थोडी फुडें खरी आसलीं, खऱ्यार वेतलीं, ह्या जानवरांचेर तांणी पयण करचें आसलें. तसलें एक कश्टांचें पयण ते धरतात. ही एक काणी, पूण त्या काणयेच्या फाटल्यान जायतीं लिसांव आसात. आनी हे एका पुरबायचे लिसांव ते कार्याक देंवले. तें तारून ताणें तारूनय तें तार ह्या नेकेत ताणें पळयलें. तें पळोवन तक्षण ते कार्याक देंवले आनी ते भायर सरले जेजूक भेटोवंक. वय भोंवून बिळिनो, आमची आशा आमी खरी एका दिसा कार्यागत करचें. आशा मात्र असल्यार पावना, ती आशा आमी करणे कर्ण दाखयचे. जायते निर्धार करता नव्या वर्सा दिसा, ह्या खंयच्याय एका स्पेशल घडीत आमच्या जिवितांत घडटा आसतना त्या वेळार आमी कितें करता, निर्धार करता, निचेव करता. कांय परी नवें साव करया म्हणून रेजोल्युशन्स घेता, पूण ते थोड्या काळाक मात्र न्ही गे. आमी पर्सिवियर जायना, तिरासण ना आमचें थंय. जायते फावटी आमी अस्कत सैमाचे आनी त्या देखून तिरासण आसतना हे निर्धार पोंताक पावना. पूण हांणी हो निर्धार केलो मात न्ही, तो निर्धार कार्यागत केलो. तो निर्धार कार्यागत करूंक तांणी हें पॉयंट धरलें. बरें, ते फुडें गेले. फुडें येतना कितें जालें, थंयसर एक आटकळ. वय बरें करताय तेन्ना केदाळाय तुका आसात 1000 विघ्नां. बरें करूंक तितलें सलीस न्ही, बरें करच्याक सगळ्या पाटी दामून दवरतात, मुखार वचूंक सोडनात न्ही गे. जायते फावटी टिका करतात, जायते फावटी आडपाय दितात, जायते फावटी तुज्या विशयान पाड उलोवन तुजें नांव पाड करतात. तुका मुखार वचनातल्या बरी पळयतात. कित्याक म्हळ्यार तूं आमच्या बरीच राव, हांगाच राव, तूं कित्याक मुखार जावताय, तूं कित्याक बरें करना, तूं व्हडलो जण म्हणून दाखयताय. वचनाका, आमच्या बरीच राव, आमी सकड हांगाच रावया अशें म्हणून आमची समाज आमकां सांगता. जायते फावटी बरें करतना आमकां आटकळ येता. तसल्यो आटकळ ह्या ज्योतिशांक लाभली न्ही गे. त्या हेरोदेच्या रावळेराच्या त्या जाग्यार ते पावतना ते नेकेत तांकां दिश्टीक पडना. ते रायासरशीं येतात आनी तो खोटो राय, तो ह्या बेतलेमांत जल्मल्लो राय न्ही, पदवेक प्रतिश्ठेक पाशावाक आनी ह्या संवसाराच्या आशा पाशांक लबदल्लो तो राय. आपणा कोणूय विरोधी आसूं नजो, आपणा बरी आनी एकलो राय आसूं नजो अशें म्हणून तो चिंता. आनी ताच्याच तेगां पुतांक ताणें दिवशी मारलें खंय आनी बाळकांचो संहार केल्लोय ताणेंच. तसलो एक कठोर राय हो ह्या ज्योतिशांक एक व्हडली आडकळ जाता. तरी आसतना ते तांचें पॉयंट रावून फाटीं वचनात, ते फुडें येतात. आनी फुडें येतना तांकां तें नेकेत दिसता. म्हळ्यार आमी केदाळ आमच्या जिणयेंत तिरासाण सांबाळना, आमचे निर्धार कार्यागत करूंक आमची सगळी सकत वापरून फुडें येता. त्या वेळार देव कृपा दिता, देव आमकां वाट दाखयता, देव तसो उजवाड दाखयता आनी तो उजवाड आमकां मुखार वता. थोडी फुडें देव आमची भावार्थाची परिक्षा करता, आमकां ह्या डार्क टनल म्हणटा ह्या अंधकाराच्या सुरंगांतल्यान व्हरता. त्या वेळार आमकां कांय उजवाड दिसना, आमच्या आत्मीक जिवितांत संतोश आसना, आमच्या आत्मीक जिवितांत आमकां फुडें वचूंक जायना. आडकळ्यो जायत्यो मेळटात आनी त्या वेळार आमी कितें करीचें, निराशी जावचें न्ही, पाठिवेचें न्ही. आमी भावार्थांत घट रावून सोम्याचेर तीर बरोवन वचून आमी फुडें वचचें. त्या वेळार आमकां तो मुखार वाटेर भेटता, तो आमची भावार्थाची परिक्षा करता, आमचेर कश्ट येवंक तो सोडटा आनी त्या वेळार आमी तिरासाणेन रावून फुडें वचचें. तशेंच केलें ह्या तेका ज्योतिशांनी. सुवतें मेळ जेजूक भेटले आनी जेजूक भेटोवन ताणें कितें केलें, तांचे लागीं आसलें सर्वस्व ताणें तांकां जेजूक समर्पिलें. बऱ्यांतलें बरें ताणें व्हेल्लें. भविश्यात ह्या वेळार भांगार धूप आनी रक्तां बळ भोव उत्तीम काणीको आसूंक पुरो ह्या
त्या वेळार मेळच्यो मोलादीक वस्तू त्यो जावंक पुरो, त्यो वस्तू ताणें व्हेल्ल्यो आनी त्यो वस्तू ताणें सोम्याक समर्पिले. बऱ्यांतलें बरें सोम्याक दी. सोमी केन्नाय तुका उणें करचो ना. भावार्थाची वाट आमी समकत आसतना सोमी आमच्या तावन कितें विचारता, कांयपणी विचारता. थोडी बडी सोम्या आपणाच्या जिवाचें बलिदानूच विचारलें आसा. सांता भक्तां कडेन आमी तांची जिणी पळयल्यार जायत्या सांता भक्तांक सोम्यान जायते कश्ट धाडले आनी थोडी बडी तांच्या जिवाचेंच बलिदान विचारलें. तशें सोमी आमचे कडेन थोडी फावटी कांयपणी सॅक्रिफायस करूंक सांगता. आमच्या कुटुंबांत ती अवघडां घडटात, आमच्या मोगाची मनशां आमचे तान पयस वेतात, आमच्या जिवितांत ती अंतकर येता. जें कितें बऱ्यांतलें बरें आमचे लागीं आसा तें सोमी काडून व्हरता. जोबाच्या जिवितांत अशेंच जालें न्ही गी, ताचे लागीं आसलें सकट सोम्यान व्हेलें, पूण ताणें कितें म्हळें, हरशिल्लें जावं सोम्याचें नांव न्ही गी. सोम्यान दिल्लें सोम्यान व्हेलें, हरशिल्लें जावं ताचें नांव. ह्या तेगा ज्योतिशांनी तांचे लागीं आसलें अपुर्बायेचें जें कितें तांचे लागीं आसलें त्यो काणयो तांणी सोम्याक समर्पून दिल्यो. बऱ्यांतलें बरें सोम्याक दिलें. बेळशेल्लें करपाल्लें आदल्या दिसाचें ह्या आमच्या लागीं उरिल्लें तें तांणी दिवंक ना. तांणी बऱ्यांतलें बरें सोम्याक दिलें आनी त्या देखून तें सोम्याचें बेसांव घेवंक पावलें. भोंवून भयणीनो, सोमी आमचें तावन बऱ्यांतलें बरें विचारता. जें कितें आमकां दिवंक कस जाता, जावंक पुरो आमच्याच मनशांक, जावंक पुरो आमच्या वेळाक, जावंक पुरो आमच्या संपन्मुलांक, जावंक पुरो आमच्या देण्याक. ती देणी आमची न्ही, आमचें जिवीत आमचें न्ही, तें सोम्याचें. सोम्यान आमकां दिल्लें तें आमी केदाळ ताका फाटी दिता. दोडत्यान तो आमकां बेसांव दिता. त्या भावार्थान आनी बऱ्यांतलें बरें तांचे लागीं कितें आसलें सोम्याक अर्पिलें. सोम्यान ताका बेसांव दिवन फाटी धाडलें. हें चवथें मेळ आनी निमाणें भोंवून भयणीनो थंयसर सांगलां. आनी तोच विशय ह्या फेस्ताक आमी विंचला. ते दुसरेच वाटेन फाटी गेले. सोम्याक मेळिल्ल्या उपरांत त्याच वाटेन ते फुडें गेले नात, दुसऱ्याच वाटेन ते फाटी गेले. आतां खंयची वाट? ती वाट हांवें येदोळस तुमकां प्रस्तावनांत सांगली. ताच्या मोतयेंत एक राय आसलो, पूण आतां ताणें देखलो दुसरोच राय. तो पदवेचो राय, प्रतिश्ठेचो राय, व्हडल्या अब्बाराचो दळभरांचो राय, व्हडल्या रावळेरांत जिवन आसलो राय. अशें म्हणून तांची दिश्ट आसली जावंक पुरो, तांचें चिंताप आसलें जावंक पुरो, तांचो मनोभव आसलो जावंक पुरो. त्या देखून ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो काणयो तांणी हाडिल्ल्यो. पूण तांणी पळयलो कोण राय? तो ल्हान बाळशें, अस्कत बाळशें, कसलोच प्रभाव, कसलोच अब्बर आनी हांकार नातलो राय, दुबळ्यांचो दुबळ्यो जाल्लो राय. आनी त्या रायाचें मी सांगूंक आसलें फुडें तें आमकां कळीत जातलें. तो राय कुर्सार मोरचो राय. कश्टांच्या त्या नालिसायाच्या मरणा निमती आमकां साल्वासां हाडचो राय. ती ताची वाट, खालपणाची वाट, विरक्तपणाची वाट, खंयचीच आशा ह्या अत्रेक नासली ती वाट. त्या वाटेन सोमी समकलो. ती वाट तांकां कळ्ळी. भोवशा देवान तांकां तो उजवाड मतीक दिलो आनी ती वाट ते समकले. ते जेजूचे शिश्य जाले. हें पांचवें मेट या पांचवो केदाळ आमी दुसऱ्याच वाटेन जेजून दाखयल्ल्या त्या कुर्साच्या अशीर वाटेन चलता, ते वाटेन चमकता, ताच्या बरी खाल जाता, ताच्या बरी ल्हान जाता, ताच्या बरी आमी कांच आमी विसरून आमची देणी, आमची बेसांव सोम्यान दिल्ली आमकां कुरपा आमी हेरांच्या बरेपणाक करशिता. त्या वेळार आमी दुसरेच वाटेन चलोवन त्या पवित्रपणाच्या शिखराक वचून पावता. तें पंतावान भोंवून बिडीनो ती आपरगटणी आमी आज समरोमची. आमची आपरगटणी जावंक आसा सोम्याची जाल्या ती आमी समरोमता. पूण आमची केदाळ समरोमची. आमकां सगळ्यांक बागेवनपणाक आपयलां. आमकां सगळ्यांक त्या सोम्याच्या मोगांत रावंक आपयलां. आमकांय त्या क्रुसाच्या अशीर वाटेन चलोवंक आपयलां. तर आज एक निश्चय करया आमी जेजू बाळकाची भक्तिका ह्या मिसान भाग घेवची, सोम्याच्या आपरगटणी समरोमची. आमी ती आशा दवरया. ती आशा दवरून केदाळ वयर पळोवया. सोम्यातान आमकां कितें संदेश मेळटा, तो आमकां कितें सांगता, ताची आज्ञा कसली, ताची वाट कसली, ती पळोवनूच रावया. त्या वेळार तो आमकां उजवाड दितलो. तो आमकां ती नेकेत्र दाखयतलो आनी तें नेकेत्र पळोवन आमी कार्याक देवया. कितें सोमी सांगता तें करूंक प्रयत्न करया. आमी करता करता आसतना तो सोमी आमकां चडीत कुरपा दिता हें समजून घेवया. आनी त्या उपरांत आमकां जायत्यो आडकळी मेळटल्यो. मोग करूंक सलीस न्हय, बोगसूंक सलीस न्हय, सेवा करूंक सलीस न्हय, आमकां खाली करूंक सलीस न्हय. जायते कश्ट आसात वय.
ह्या विज्ञान वरांचेर ह्या आटकळींचेर आमी जैत व्हरया आनी फुडें आमच्या लागीं आसलें बरें अंतलें बरें आमचेंच जिवीत सुम्याक समर्पण दिवया आनी निमाणें हे वाटेन सुम्यान शिकयल्ल्या त्या कुर्साच्या वाटेन चलया त्या वेळार आमी भाग्यवंत जाता त्या वेळार आमची आप परगडणी जातली आमी ताचे खरें शिस म्हणून संवसाराक कळटले तसलें भाग आमकां सुमेस्तांक प्रत्येक जावन आज आमी खासदारी जोड्यां पासून मागता तांच्या जिणयेंत ही कुर्साची वाट ती चलोवन आमकां सुमेस्तांक देख जावन दीत म्हणून आमी मागया आमेन.